आता खबरो विस्तारान। वारसो वेवस्थापन प्रकल्पा येवजणे अंतर्गत गोंयची धार्मिक स्थळां, पर्यटक स्थळां गोंय सरकाराक विश्वासात घेनासतना कशे रितीन कॉर्पोरेट एडॉप्ट केल्या हे स्पष्ट करून घेवपाक सरकार रोखडीच अधिकाऱ्यां बरोबर बसका घेवपाचे आसात। तशेंच ह्या गजाली सरकाराक कळीत करिनासतना कश्यो चल्ल्या असोय प्रश्न कांय मंत्र्यांनी केला। आरडेक्स्को खातीर पर्वरीच्यान चीफ रिपोर्टर कॅन्झिल रॉड्रिगीस। ह्या इश्यूचे अजून तरी म्हाका कांय खबर ना, हेजे डिटेल हांव वचूना। पेपराचेर वाचूनच आमी मातशे शॉक जाले की आमकां स्टेट गव्हर्मेंटाक जे आमचो गोंयचो गव्हर्मेंटाक कॉन्फिडन्सान घेनासतना हें जाल्लें आनी गव्हर्मेंट गोंयांत आसा काय ना हो पयली चिंतेची गजाल जावना की आमकां सांगिनासतना समज हेरिटेज करपाक गेले आनी एडॉप्ट केलें समज जाल्यार आमच्यान कितें उरलां म्हणून कोणें कितें घातलां हेजेर आजून आमी आमचे स्टेट गव्हर्मेंटान कसलेंच परमिशन दिवना या त्याक कसली मान्यता ना आनी जें कितें जातलें तें आमकां गव्हर्मेंटाक कॉन्फिडन्सान घेवन जावपाक जाय। आमचो विरोध आसता हेजे बद्दल आनी गोंयकाराक घेवन कळ्ळो गोंयकार जे आहात आमची संस्कृती आमचें गोंयकारपण आनी आमचें जें आसात हेरिटेज तें सांबाळपाक आमी गोंयकार आहात हांगा आजून जिते आहात मरूं ना आनी गव्हर्मेंट आहा आनी गव्हर्मेंटा भितर सगळे तज्ञ मनीस आहात आनी तांकां कुशीन काडून समज असलें केल्यार आमचो विरोध आसतलो पण ही गजाल खरी काय फट आजून आमकां खबर ना आनी आमकां कॉन्फिडन्सान घेवन हें जावंक ना। बीच दिली म्हणटात, चर्च दिली म्हणटात, हें कितें? How and why the center has decided to adopt it is the central government has its own reasons. What we have read in the newspapers is about Lal Killa, the Red Fort, and the Dalmia group has been awarded it. We did not know that old Goa is also, they have reached old Goa. Now if you read the newspapers, there is Moriji and beaches, there is Shapora Fort, Shapora Kabadaram Fort. These forts are the property of the state government. So we are not going to just allow somebody to just take over those forts under the guise of giving some amenities. So we want the role of these agencies to be well defined because they may come under the guise of giving amenities and take over the whole fort itself. So that is not going to be allowed, especially when I am the minister. I want the roles of the ASI, Ministry of Culture, the agency all to be well defined. And the state government has to be taken into confidence because these are assets of the state. कारण कितें तें आतां आमी मिनिस्टर आसतना हेजो तो विजय सरदेसायाक म्हज्यान चड खबर आहा देवस्थान म्हणल्यार कितें आमलें आनी बाजिलिका म्हणटा ताका हात लावपाक कोणाच्यान जायना आनी म्हागे हिसपान हांव तरी सारको फूल हें करपाचें बरें तुका मिनिस्टरान सांगलां विजयान जाल्यार जेन्ना तेगे सपोर्ट आमकां जायोच पूण हे एकोडे कोणें भितर जावपा जायना। हांव ती गरज आहा आमचे चाचीक जाल्यार तें कितें करपाचें नो प्रॉब्लेम बट त्याची भायर कितें करपाक जायना ती आज वर्ल्डाच्या मॅपाचेर आहा मरे वर्ल्ड लोक येता खंय तें चोवपाक सो यू वॉन्ट टू ईट डॅट इज नॉट करेक्ट। सो दुसरें हे पावटी हांव हावजांत म्हगेलें क्वेश्चन आसतली तुमी जी जमीन जेन्ना आमची आसली सगळी जमीन लिजान दिल्या जाल्यार आयज ते थिंग लोक येतलो तिराको बी ऑटोमॅटीक येतलो फोट सगळो ते वयतलें न्ही ऑटोमॅटीक तुमी लीज दिवप म्हणून की 99 इयर्स ही आमची प्रॉपर्टी जी आमी इतली झगडून केली हे कोणी सांगलें तुरजामाचेर लीज दिवपाक सगळीं हॉटेलांनी लिजान दिली सगळीं कितें चल्लें आमी तुरजाम आमी एक बोट लावना मरे।